आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते. भाग 11 होयो. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय ऐकून आमच्या ह्या वळेरेंत आमच्या वांगडा आसात ज्येश्ठ अभ्यासक जांकां पद्मश्री फावो जाल्या अशे श्री विनायक विष्णू खेडेकार. खेडेकर सर, आमचो जो विशय चल्ला कलात्मक गोंय ह्या वळेरींत आमी पावल्यात लोकगायना कडेन. तर बायलांच्या लोकगीत प्रकारांत जशें आमकां मेळटा धालो, धिल्लो, फुगडी, झेमाडो, लग्न गितां हांच्या वांगडाच जातूंत नाट्य आसा असो एक प्रकार मेळटा, तो म्हळ्यार होवी. तो कशा पद्दतीन नाट्यात्म आसा? नाही, ओवी हो प्रकार तिका हरमल म्हणा किंवा जुन्या काबिजानीत होई अशें म्हणटात. आनी तातूंत इतले ती होई गावप हातूंतय खूब प्रकार आसात. भांगराची सुरी ताका रुप्याचें थोरूं सोयरे आमचे येयले तेंचें देवान बरें करूं ही होई हातूंतली आपल्या सांजावांतली. वो तांबडी बांदून पगडी आमी जावया पयलं तडी अशे भशेच्यो होवयो गावप. पूण ह्या कितें आसा की ओवी होई हो एक छंद आनी सामान्यतः खंयचोय प्रकार जर घेतलो जायत लोकगितांचो जाल्यार तातूंतलीं बरीचशीं गितां, कांय 70 सारको भाग किंवा जती म्हणा सोकार चौरंग हे प्रकार जर सोडले जायत जाल्यार हे ओवी पद्दतींतच गितां आसात. चडकन ताका ओवी अशें म्हणचे परस हांव जशें आमी लग्न गितांक धवळो म्हणटात, धवळो हेंच उतर आसा ताका. आनी तशें होई अशें खास करून कोण म्हणनात. नाचाक खेळ म्हणनात, तो खेळ म्हणटात. तशें हांगा होई तर लग्नाक किंवा खंयच्याय प्रकारांत तूं गायता मगे अशें विचारता. आनी गाणारी जी आसा प्रमुख तिका गाणेली म्हणटात. पूण ताचे बरोबर दुसरें आसा, ती एकटी गायना, तिका आनीक दोगी तिगे बरोबर जायच. समूह ह्या हातूंत तें आयलें. पुणून ओवी हो छंद मात्र त्या छंदाचो वापर लोकगितांच्या मळार तो गोंयांतय आसा. आनी लोकगितांचें जें प्रकटीकरण आसा तो सहज स्फूर्त असो उद्गार आसा. तें खंयच्यान कशें येता तें सहज स्फूर्त येता, आपोआप येता. सात समुद्रा भायर गे विष्णू मळी माती, बर्मो घडय मूर्ती त्या गणेशाची. वये गणेशा तुझ्या गाभार वशार कार्य आकारिला. सोन्याची होडी गे रुपयाचे वले, गौरी तुझे पुत्र समुद्र पागोंग गेले. एक म्हत्वाचो मुद्दो आमी लोकगितांच्या संदर्भांत मतींत दवरूंक जाय की तें कोणी केन्ना केलें, कशें जालें हाचें कांय हें मेळचें ना तुमकां. तें केन्ना तरी अशें येता. आनी जी सहजपणान जी खबर येता ती तुमचें तें कितें म्हणुयात व्याकरणात्मक चौकटीन बसना. ती चौकटीन बसपाची नासताच, ती बसून न्हय अशीच अपेक्षा आसा. म्हणजे दांते मांडून गे दांत्या केले तिबे, दारी जाली उबी सातेर माय, वोवये पाना योगे खामणी माये आपल्या मान. आतां हांगा दांते मांडून दांत्या केले तिबे म्हटल्या नंतर दारीन जाले उबे येवंक जाय. पूण तिका सातेर माय थंय जाय न्ही म्हणटकच ती उबी म्हणटा. आनी नाल्ल फोडून 5 केलीं वळीं. आतां एका नाल्लाची 5 वळीं जावंक शकना. पूण नाल्ल फोडून 5 केलीं वळीं, मागीर एक वळें सातेर मायेक धाडात, पालखी धाडात, तिका आपोवन हाडात. दुसरें वळें रवळनाथाक धाडात,
घोडो धाडात ताका आपोवन हाडात, अशे भशेचें जेन्ना ती अशा नजरेन एका विशिश्ट कारणान ती जेन्ना त्यो ओवयो गाता तेन्ना तिका तो अनुप्रास किंवा हें जुळप अशी तिका गरज दिसना. आनी हातूंत कांय वेळा अशी मजा जाता की आतां वारू म्हणजे घोडो, तर ती वारवावरी बसून येयलो. आतां वारवावरी म्हणजे घोड्याचेर, पूण तें सादेपणान तुमी विचार करता आसतना तुमकां ताचो अर्थूय मेळचो ना, अर्थूय मेळपाक कुस्तार जातलो. अशा वेळार तिका काव्याच्यो ज्यो छंद म्हणा किंवा अनुप्रास ह्या कसल्याच खबरींची तिका गरज उरना, कारण तें सहजपणान भायर आयल्लें आसता. कशी जाऊ मिनी बराची, कशी जाऊ मिनी बराची गे पुढे सावळी रू मडाची, फाटल्यान सुवारी बंदावाची फाटल्यान सुवारी बंदावाची. 2 शेरगे शेर इंगळे 3 शेरगे काशे शिशे, देवानी घडी आलो दियो घडी आलो. तिसून दिवा तालीन गेला, तो कापसिणीच्या इक्सा गेला, कापसिणीचो कापूस घेवन दिवो मागीर परात आला. हांगा तुमकां काव्याची काही घटक महत्वाचे घटक अशे दिसतात, पूण ते सगळे कडेन आसना आनी ताची गरज आसा अशें म्हाका दिसना. कारण जेन्ना हो अनिकेत कालांत अनामिक पद्दतीन अशीं जीं आयिल्लीं गितां आसा, सहज उत्स्फूर्तपणान आयिल्लीं, तांकां ह्यो कसल्योच असल्यो मुद्रा म्हणा किंवा असली मापां लावपाक, चौकट लावपाक किंवा मापां लावपाक कांय अर्थ ना. हांवें वदळ सांगलें तशें की धवळां हीं गावपाचीं आसता, तुमकां आयता मगे अशें म्हणटात. फुगडेक खातीर फुगडी म्हणून जें कितें म्हणटात तातूंत झमाडो सुद्दां, झमाडो हो प्रकार एक वेगळो आसा, तो सुद्दां आयलो. झिम झमाडो दारी माच्या आंबाडो, आंबाड्याचें पान आंबट रे, आंबाडो जालो बोंडो रे, झिम. आतां ह्या हातूंत तुमकां काही अनुप्रास जरी दिसले तरी हातूंत आसा तें फक्त एक ठेको, रिदम. आनी तुमी म्हणटात त्या प्रमाण वेगळे वेगळे प्रकारचे गितांक ओवयो हें नांव आमी दिलां आमचे सोयी खातीर. ले गाता परगाराक राजे करूं, राजे करते गेले की, राजे करते गेले की, काय आनंद मागोशी काय आनंद. बायलांच्या ह्या लोकगितान आमकां जायत्यो अश्यो घटना मेळटा जांचें कथन आसता, जांचो संबंध तांच्या दिसपट्टे जिणे कडेन आसूं शकता किंवा तांच्या उत्फर्क्यां कडेन आसूं शकता किंवा तांच्या अपेक्षे कडेन आसूं शकता. तर ह्यो घटना, ह्यो इत्सा ह्या कथनांतल्यान नाट्य रुपांत येता अशें आमी म्हणूं शकता. अशे भशेचें एक काव्यात्म अशें कितें तरी मेळटा, आनी जें मेळटा तें म्हजे नजरेन किंवा संस्कृतीचे नजरेन जर पळयलें जायत जाल्यार तें खूब म्हत्वाचें आसा. दान पुण्य केले बनवायर तराईन, दान पुण्य केले बनवायर तराईन, दिनगे बहिणी थाली निघे तामण, दिनगे बहिणी थाली निघे तामण, चोर चंडा येऊन बनवा घेऊन रे जाशी, चोर चंडा येऊन बनवा घेऊन रे जाशी. होवियो वा ओवियो म्हळ्यार विधिविधानांचे मौखिक दस्तावेज. होवियो म्हळ्यार अस्तुरेच्या अंतर्मनाचे उमाळे. होवियो म्हळ्यार जिणेंतल्या भावनांचे कलात्मक पडबिंब. इश्टानो, ह्या होव्यां वरवीं गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन जाताच, पूण तेच वांगडा चाली रिती, रूढी, लोकमानस, समाज वेवस्था हांचो
सोबीत प्रयोगात्मक दिश्टावो लेगीत जाता. दारान तुले केळी तुका नाही मगे पण चोडून दितल्या बनवा तुका नाही मरे तोण चोडून दितल्या बनवा तुका नाही मरे तोण दिनगे बहिणी थोटे निगे पांगळे दिनगे बहिणी थोटे निगे पांगळे सोडगे बहिणी दारांतलो दरवंद सोडगे बहिणी दारांतलो दरवंद. आयकून कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. होयो. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.